ओके. तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल एक अनाउन्समेंट कर्नाटका जाले, तुमी पयला आसतले. कर्नाटका सरकाराचे काल बजेट स्पीच तुमी आयकला आसतले. सीएम बोम्माय जो बीजेपीचो आसा तेने आपल्या बजेट स्पीचान 1000 करोड 1000 CR हे कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेका दवरलेले आहा. सो हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की सेंटर जी बीजेपी आसा ती बीजेपी आनी आमची गोंयचो सरकार जशें अमित शान सांगला तशी म्हादय जिका आमी आवय म्हणटा ती कर्नाटकाक तेंच्यांनी दिल्ली आसा आनी तेची तयारी ही व्हडल्या रितीन आनी व्हडल्या तरेन ही कर्नाटकाक करीत आसा. आनी कालच्या तेंच्या बजेट एलोकेशनान इतलेंच आमकां कळ्ळें आनी इतलेंच सगळे देशांतल्या लोकांक आनी जगांतल्या लोकांक कळ्ळें की कर्नाटका कळसा बांडोरा नाला प्रोजेक्ट जो आसा तेचेर चड सिरियस आसा आनी तेंच्यांनी हेका लागून सगळी तयारी केल्ली आसा. हितून आनी एकदा प्रूव जाता की गोंयचो सरकार जो आसा तो टोटल अपयशी जाल्लो आसा, फेल जाल्लो आसा. आनी हे इतलेंय प्रूव जाता की हो सरकार जाणून बुजून पर्पजली ह्या सरकारान आमची केस वीक केल्या आनी म्हादय काडून कर्नाटकाक दिला. जशें आमी म्हणटा की गोंयचो बीजेपीचो जो युनिट आसा हो सेंटर बीजेपीचो एक गुलाम कसो वावरता, एक एजंट कसो वावरता आनी ह्या एजंटांनी आमची म्हादय कर्नाटकाक दिल्या. आता हे भरपूरशा गांवांत भरपूरशा लोकांक हे म्हादयचो विशय कितें, म्हादय गेल्यार कितें जातलें, लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता, खंयच्या प्लांटान उदक खंयच्यान खंयचें येता हे लोकांक खबर ना. तेची जागृताय करपाक जशें आमी TFMM मुवमेंट जो चालू केला, गोंयच्यो न्हंयो कन्जर्व करपाक, प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचे वॉटर बॉडीज प्रोटेक्ट करपाक, गोंयची जी वॉटर सेक्युरिटी आसा तेचेर लोकांक तेचे महत्व पटोवन दिवपाक, तेचेर अवेरनेस क्रिएट करपाक ही TFMM जो मुवमेंट चालू केला तो आतां आमी एक स्टेप फुडें व्हरता. ह्या बीजेपी सरकाराची जी कारस्थानां आसा ती लोकां मेरेन पावोवपाक, आमच्या गोंयांत उदक आमी कित्याक राखून दवरपाक जाय तेचे महत्व लोकांक पटोवन दिवपाक आनी लोकांक नळाक उदक खंयच्यान येता ना तेंच्या न्हंयांत जें उदक येता ते न्हंयो खंयच्यो, ते न्हंयो कशें जातात, मांडोरी म्हादय आमची कशी जाता आनी बाकीचे गोंयचे जे न्हंयो आसा तेचेर आमची डिपेंडन्सी कशी आसा हें सगळें लोकांक सांगपाक समजोवपाक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी अंडर TFMM बॅनर आमी एक पदयात्रा काडटा. ही जनजागृताय भोंवडी आमी संपूर्ण गोंयभर काडटले. गोंयच्या मॅक्झिमम वाठारांनी आमी ही पदयात्रा काडून ही जनजागृताय भोंवडी काडून आमी गांवागांवांत वयतले, गांवागांवांत चलतले, घराघरान आमचे पॅम्पलेट्स आमी वाडटले, अवेरनेस करतले. आमचो जो मॅनिफेस्टो आसा TFMM तो लोकांक समजोवन सांगतले आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले. कित्याक जो मेरेन लोकांक म्हादयचें महत्व पटना, जो मेरेन लोकांक सिरियसनेस येना तो मेरेन हे बॅटल, हे म्हादयची जी लढाई आसा ती जिखपाक आमकां इम्पॉसिबल आसा. सो अवेरनेस इज द की. हेच धरून आमी आमची जनजागृताय भोंवडी आसा ती येता त्या सोमारच्यान म्हटल्यार 20 तारखेच्यान सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवांतल्यान आमी चालू करता. सत्तरीच्यान जी म्हादय येता आनी जे न्हंय थंयसर लोक जे म्हादय म्हणटा सो तेच म्हादयचें नांव घेवन, त्याच म्हादयचो आशिर्वाद घेवन सत्तरीच्या ठाणे ह्या गांवच्यान सोमारा 20 तारखेर 4:30 वरांचेर ही जी आमची पदयात्रा आसा ती चालू जातली. ही पदयात्रा टोटल पहिल्या ही पदयात्रा फेस वायज जातली. फेस वायज आमी गांवागांवांत चलतले. सो पहिल्या फेसान आमी 9 दीस चलतले, टोटल 100 किलोमीटर. सो पहिले परतो रिपीट करता, पहिले फेस 1 100 किलोमीटर फ्रॉम ठाणे
ते 70चे मॅक्झिमम गांव टील उजगांव ती 28 तारखेर स्टॉप जातली बिकॉज आमी खंयच्या खंयच्या गांवांच्यान वयतले हे ब्रीफ करता तुमकां 20 तारखेक आमी ठाण्याच्यान कोपाटेच्यान मावशे वयतले सो पयलो दीस जालो दुसरे दिसा मावशेच्यान झरनेच्यान सालेली वयतले तिसरे दीस सालेलीच्यान मोर्ल्या टू केरी वयतले चौथे दीस केरी टू कावडे रवान टू पर्ये वयतले पाचवे दीस पर्ये फोंडा पिसुर्ले मागीर पिसुर्ले आडवय भिरोंडा मागीर भिरोंडा वाळपय नगरगांव मागीर नगरगांव सावड्डे खडकी आनी खडकी कुळेली उजगांव हे गांवांत वचपाचें कारण इतलें की आयज जर आमी 70 जर पळयत जाल्यार भरपूरशा गांवांनी आयज नेटवर्क ना लोकां मेरेन जी न्यूज पावपाक जाय ती न्यूज त्या रितीन पावना लोकांक सगळे व्हिडिओज पळोवपाक मेळना लोकांक सोशल मिडिया पळोवपाक मेळना सो त्या कारणान ही जागृताय थंयसर जावपाक जाय कित्याक 70 हो वाठार असो आसा जेचे 100% म्हादय वेझिनान म्हणजे 100% म्हादय 70 आसा ही म्हादय वेझिनान पडटा सो म्हादय वेझिनान जी 70 पडटा त्या लोकांक तेचे महत्व कळपाक जाय कित्याक तेंची आयज तेंची शेतां आसतली तेंची कुळागरां आसतली तेंचे जे उत्पन्न करता तेंचे जे प्रोड्यूस करता ना तेंची गोरवां आसतली हे सगळे म्हादयचेर डिपेंड आसा तेंचे आख्खे जीवन म्हादयचेर डिपेंड आसा हेचे महत्व लोकांक पटोवन दिवपाक लागून ही 9 दिसांची पदयात्रा आमी येता त्या सोमारच्यान ठाणे हांगा 4:30 वरांचेर चालू करतली ह्या पदयात्रेक 9 दीस म्हटल्यार ऑलमोस्ट दिसाक 10 ते 12 किलोमीटर आमी चलतले सो एवरी डे सांचे 4:30 वरांचेर ही पदयात्रा चालू जातली ती सांचे 8:30 ते 9 मेरेन ही पदयात्रा काबार जातली सो आमी लोकांक अपील करता की जेंकां दिसता की म्हादय गोंयांत उरपाक जाय म्हादयची अवेअरनेस जावपाक जाय लोकां मेरेन ही न्यूज हे आसा म्हादयचो जो इश्यू आसा कितें आहा हो समजून आमी लोकांक सांगपाक जाय कित्याक तुम्ही जाणा सुप्रीम कोर्टाचे जे हियरिंग नेक्स्ट हियरिंग जे दवरला ते जुलैच्या 23 तारखेर आसा म्हटल्यार कर्नाटका इलेक्शन जावन आसा सो आमकां दिसता की हेच्या पयलीं मॅक्झिमम गोंयच्या वाठारांनी आमी वचून आमचो मोमेंटम बिल्ड करून सरकाराचेर प्रेशर हाडून म्हादय आमच्या कडेन दवरपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय आनी रेव्होल्युशनरी गोल्स करतले आमचे पॅम्पलेट्स आमी आउट करतले तुमच्या फुड्यान आमी पॅम्पलेट्सूय मिडिया फुड्यान दवरले तुमकां पीडीएफ कॉपी आमी धाडटले आनी हेचेर आमची व्हिडिओ कॅम्पेनूय जातली ती लोकां मेरेन पावतली हांव भितरले थोडे ओळी आसा लायनी आसा ते तुमकां वाचून दाखयता आमचे मागणे कितें आसा आनी आमी कितें म्हणटा आमचे उदीक आमकां दियात सगळे उदीक म्हादयचें सगळे उदीक गोंयचें मलप्रभेद काय सोडपाचें ना उबळीक काय दिवपाचें ना कळसा परती वावती करात अल्तराक हात लावपाचो ना सुर्ला तुमी आडाव नाकात बोगदे तुमचे बंद करात बांडुराचे बांद नाका विर्डीचे धरण नाका वाळवटी आडोवंक नाका महाराष्ट्रात पडसून आगळीक नाका आमकां नाका तुमची धरणां तुमचे व्हड मान हेच आमी मागपाचे आमचे उदीक आसा थंय व्हांवता तशें आमी राखपाचे हे सगळे वाचून तुमी आमच्या वांगडा चलपाचे आमच्या वांगडा रावपाचे आनी आमचे दायज आमी अशेंच राखपाचे हेच तर आतां सरात मुखार दियात आमकां येवकार करात ही लवकार म्हादय आमी राखतले गोंयच्यो न्हंयो आमी सांबाळटले कर्नाटकी कारस्थान आमी गोंयकार सामके मोडून उडयतले म्हटल्यार उडयतले सो हें सांगून हांव सगळ्या गोंयकारांक सगळे जे आमचे म्हादयचे जे आमचे म्हादयचेर जे डिपेंड आसलेले जे लोक आसा ते सगळ्यांक हांव मागता की तुमी ह्या पदयात्रेक जॉयन जावचे तुमी आमच्या वांगडा चलचे गांवागांवांत घराघरांत जनजागृती करपाक आमकां मदत करची इवन ह्या पदयात्रेक आमचो जो एक फेस आसतो तो एक हे आसतो तो म्हटल्यार आमी सिग्नेचर कॅम्पेन करतले आनी दुसरे म्हटल्यार आयज तुमी जाणा आतां जसो फेब्रुवारी मंथ तो एंड जाता मार्च जाता एप्रील जाता मे जाता त्या म्हणसर गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी उदकाचो प्रॉब्लेम आसतलो आतांच लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम फेस जाता सो उदक आनी प्रॉब्लेम आसा तो आनी इंटेन्स जाता सो जे लोकांक गांवांत उदक ना जेन्ना आमी गांवांत भोंवतले तेन्ना भरपूरशा 70च्याच गांवांत उदक ना तशें गोंयच्या आनी कितल्याशाच वाठारांनी उदक ना सो त्या गांवांत लोकांक आयज हेल्प करपाक ना जाल्यार मदत करपाक तेंचे आमदार पावना ना तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ना तेंचे पंचायत पावना सो ह्या लोकांक लागून तेंकां लेटर ड्राफ्टिंग करून दिवन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा फुड्यान हे सरकारा फुड्यान तेंचो विशय मांडून तेंचो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाचो प्रॉब्लेम रेव्होल्युशनरी गोल्स करतले सो ह्या पदयात्रेच्या टायमाचेर जे लोकांक जे वाठारांनी उदक ना तेंकां ऑलरेडी आमी लेटर्स ड्राफ्ट केल्ली आसा फक्त तेंचे आनी इश्यूज कितें आहा ते ऑन द स्पॉट थंय ड्राफ्टिंग जातले प्रिंट आउट काडून तेंकां थंयसर सिग्नेचर कॅम्पेन
जातली आनी तेंचो विषय आसा तो रिस्पेक्टिव्ह जे डिपार्टमेंट आसा पंचायत जातली म्युनिसिपालिटी जाली ना जाल्यार भितर गोंय सरकार जालो PWD जालो WRD जालो हेंच्या फुड्यान आमी मांडटले थँक्यू ओके टायम म्हणजे हांव तेंच विचारता पयलांय तुमकां तेंच विचारता आतांय तेंच विचारता पदयात्रा वो मिटींग केली जाल्यार वो प्रश्न सुटावो जाता इट इज फायनली लॉ लिगल जाता लॉ पळय कशें आसा जर आमी लॉचे पळोवपाक गेल्यार ते लॉ सुप्रीम कोर्टान एक हे आसा जितून आमी काय करपाक शकना आयज कर्नाटका जर म्हादय वयता जाल्यार बिकॉज थंयच्या लोकांनी कितलेशेच दीस उपोशण केला कितलेशेच दीस तेंच्यांनी आंदोलन केला आनी तेंच्यांनी तेंच्यो मागण्यो ज्यो आसा पळय तेंच्यांनी सरकारा पर्यंत सेंट्रल गव्हर्नमेंटा पर्यंत तेच इंटेन्सिटीन तेंच्यांनी दवरला आनी तेंच्यान तो प्रेशर मोमेंटम बिल्ड केला आनी हेका लागून कितें जाता की सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर खंय तरी प्रेशर पडटा आनी ते तेंच्या सायडीन वळटा पूण हें आमच्या गोंयांत दिसून येना कित्याक रिजन सिंपल की आयज जशें आमी म्हणटा कितल्याशाच लोकांक खबर ना की तेंच्या नळान जे उदक येता ते खंयच्यान येता आयज अस्नोड्या जर उदक येता ते उदक म्हादयक आमी केन्ना लिंक करिना आयज जर आमकां खांडेपारच्यान जर उदक येता जाल्यार ते आमी आयज आमी ते आमच्या म्हादयक लिंक करिना सो ही जनजागृती जी आसा पळय ही उदकाचे जे अवेरनस आसा पळय हे लोकां मेरेन पावपाक जाय जर अवेरनस ना जाल्यार लोक आपल्या हक्का खातीर येवचे ना कित्याक लोकांक दिसतलें की आमकां उदक येतलें म्हादयक येतली म्हणून आमकां कितें पडलां सो हे बेजीक कॉन्सेप्ट लोकांक समजून सांगपाक जाय जो मेरेन आमी समजून सांगना तो मेरेन हांव तरी एक्सपेक्ट करिना की लोक येतले आनी ह्या चळवळीन भाग घेतले म्हणून सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन आमी सदांच बिलीव करता की अवेरनस जावपाक जाय सो येता त्या जुलयान सुप्रीम कोर्टाची हियरिंग आसा सो आमी जुलयाच्या पयलीं मॅक्झिमम गोंय म्हणजे आमचो टार्गेट आसा की अराउंड 1000 to 1500 किलोमीटर चलपाचे गोंयभर गोंयच्या मॅक्झिमम गोवांनी सो 1000 ते 1500 किलोमीटर चलोन लोकांक युनायट करून लोकांच्या दारादाराक पावोन लोकांक भितर घेवन ही चळवळ फुडें व्हरपाची मनोज आता अवेरनस कितल्यांक जालें आता राहुल गांधी अवेरनस जायतच आहा पूण एज्युकेशन जें जावंक जाय तें जायना हय तेच आतां तूं अवेरनस जालें आमकां हे अवेरनस कितल्या लिमिटा पर्यंत आयज जर तुमकां तुमच्याच कडेन मागता की तुमी सत्तरीन वयचे तुमचे रिपोर्टर्स आसतले त्या लोकांक म्हादय बद्दल तुमी विचारात की बाबा म्हादयचो विशय कितें लोकांक म्हादय केली खबर आसतली पूण विशय खबर नासतलो सो तो विशय लोकांक पटोवन दिवपाक सांगपाक की फुडें आमची वॉटर सेक्युरिटी कितें जातलें आतां आमी हें जेन्ना करतले ही पदयात्रा तेन्ना आमचे थंयसर प्रेजेंटेशनाय आसतली आमी त्या वाड्याचेर आमी ब्रेक्स घेतले ते ब्रेक घेतले थंयसर लोकां कडेन आमी मिटिंग्स घेतले लोकांक समजोवन सांगतले की कित्याक तेंच्यांनी भायर सरपाक जाय आजून पर्यंत लोक कित्याक न्हिदोन आसा सो आमचो तेंकां क्वेश्चन वयतलो की आतां जर तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमी कित्याक न्हिदोन आसा सो तुमी भायर सरपाक जाय ही चळवळ स्ट्रॉंग करपाक जाय कित्याक आयज आमी घरांत रावन ही चळवळ जावपाची ना ही चळवळ रस्त्याचेर हाडपाक जाय आनी प्रत्येक मनीस जो म्हादयचें उदक पिता तेजे रस्त्यार येवपाक जाय आता गोंयकार न्हिदल्या म्हणटा सगळे झाले तर सक्सेसफुल झाले तुमचे सगळे झाले व्हॉट नेक्स्ट फायनली इट इज लीगल बॅटल मनोज पळय लीगल बॅटल आमी तशें सांगलां जेन्ना विरेशान आमी तुका आमी 4 आमचे पॉयंटर्स दिल्ले भितर जर आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचेर जर प्रेशर क्रिएट करपाक जर आमी सक्सेसफूल जाले आमच्या सरकाराचेर दबाव हाडपाक जर आमी सक्सेसफूल जाले जाल्यार 4 जे आमी पॉयंटर्स सांगलेले भितर पयले म्हटल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन रायट्स आसा पयली म्हटल्यार प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर काडपाक तेंकां सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीक रावपाची गरज ना दुसरें म्हटल्यार तेंच्यांनी कॅबिनेटान आपल्या पार्लिमेंटाच्या कॅबिनेटान ते डिसिजन घेवपाक शकता तिसरें म्हटल्यार एक्झिस्टींग जो आमचो एक्ट आसा त्या एक्टान ते बदल हाडून गोंयांक आमचें संरक्षण दिवपाक शकता ना जाल्यार ते नवीन कायदो हाडपाक शकता हे 4 आमी तेंकां सांगलेले जे आउट ऑफ द कोर्ट आउट ऑफ द हे सुप्रीम कोर्टाच्या भायर हे करपाक शकता सेंट्रल गव्हर्नमेंट करपाक शकता आमी जेन्ना एसेंब्ली जाले पळय जेन्ना विदेश जेन्ना एसेंब्लीचेर मार्शल आउट केल्लो पळय तेन्नाच आमी हे पॉयंटर्स दवरलेले सबमिट केल्ले न्हू ते आमी दाखयले तेच सांगता न्हू ते आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक म्हज्या कडेन कोण पीएमओच्या ऑफिसान ऑलरेडी ते पावले ना सो पूण जो आमच्या सायडीच्यान प्रेशर येना तेन्ना म्हाका दिसना की सेंट्रल गव्हर्नमेंट क्राउड कितलो एक्सपेक्टेड आसा क्राउड कितलो आसा एक्सपेक्टेड आसा तुका कित्याक दिसान दीस तुमचो क्राउडूय मातसो कमी जाता मिटिंगेक खंयचो पळय हे शो स्ट्रेंथ न्हू ही पदयात्रा ही अवेरनस स्ट्रेंथ हांगा आमी अवेरनस म्हणजे तुका क्राउड जाय पडलो न्ही म्हणजे ना पळय कशें जेन्ना आमी गांवांतल्यान चलताले फाल्यां 10 जाण चलो 15 जाण चलो 150 चलो ना 200 चलो
आमकां आसा की गांवांत ते वयता त्या लोकांकडे इंटरॅक्शन करपाक जाय तेका लागून आमकां 100 200 500 जाण जाय अशें ना कोणी आसा दे आर वेलकम पूण आमी जेन्ना चलतले तेन्ना गांवांत आमी लोकां वांगडा बसतले थंय मिटिंग्स घेतले पॅम्पलेट्स वाटतले आमचे जे थंयचे गांवांतले भुरगे आसा पळय तांकां आमी रिएक्टिवेट करतले तांकां आमी घराघरांत जशें आमी पोगो पॅम्पलेट वाटपाक धाडटात तशी ही पॅम्पलेट्स तांकां वाटपाक धाडटले आनी लोकांक आमी मॅक्झिमम भायर सरोन रस्त्यार सरोन ही झगडी झगडपाक आमी तांकां आमच्या सायडीच्यान आमी जागृताय ओके म्हणून तुम्ही म्हटले प्रेशर सेंटराचेर हाडटा सेंटर करू शकता पूण आमी इतले पयले केन्नाच्यान अशें चालू आसा खूब मिटिंगी जाल्या खूब तेंचे रेजोल्युशन घेतला असेंब्लीन घेतला पंचायतीन घेतल्या मिटिंग्स जाल्या व्हडल्यो पूण सेंटराचेर जे स्टेटमेंट जाता कर्नाटकाच्या तेंचे हितून जाता सो तुमकां दिसता प्रेशर क्रिएट जावं शकता प्रेशर क्रिएट एटलीस्ट आमच्या सरकाराचेर तरी जावपाक जाय कित्याक फुडें इलेक्शनां आहा लोकांक ह्या सरकाराक कळपाक जाय की जर तुमी लोकांक जर ग्रांटेड घेतले जाल्यार फाल्यां लोक आमकां वोट करचे ना फाल्यां लोक आमकां सत्तेंतल्यान भायरूय काडपाक शकता हो भंय ह्या सरकाराक पडपाक जाय आमी जर हे बॅटल सुप्रीम कोर्टाचेर दवरलें आनी आमी जर सगळें सोडलें जाल्यार फायनली कितें जातलें लोकांक हेचे सिरियसनेस आहा तें कळचेंच ना परते लोक ह्याच सरकाराक निवडून हाडटले जेंच्यांनी आमचो विश्वास घेतलेलो जेंच्यांनी म्हादय चोरले परते तेच कंटिन्यू जातले सो लोकांक अवेअरनेस जावपाक जाय की हें केलां कितें कोणें केलां आनी कशें केलां तें पूण मनोज आयज सरकार आमचो हो आहा इतले इश्यू जावन पासून समज तर सीएम आसा थिंगा हें करता कॅम्पेनींग करता कर्नाटकान जाल्यार आमचो सरकार थिंगा पयले सुद्दां सिरियस ना स्टेट गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑलरेडी अलायन एका करता कर्नाटकाक तर तुमचें इतलें करून तुमी इतली मागणी पासून करून कितें जातलें कांय जावपाचें ना अशें दिसना तुमकां पळय आतां खंयचेय बॅटल आसतना खंयचेय फायट आसता खंयचेय वॉर आसता जर तुमी युक्रेन रशिया धरली जाल्यार रशिया कितली पावरफूल आसा दॅट डजंट मीन की युक्रेनान आपली हत्यारां दवरला आनी फायटूच करूंक ना ही फायट आमकां करची पडटली केदोय केदी व्हडलो पावर आमच्या फुड्यान आसूं आमी जर गोंयकार म्हणून जर फायट करिना जाल्यार ते आमचे लॉस आसतले नाजाल्यार आमकां लॉस आसतली एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्मेंट एज अ गोंयकार म्हणून आमकां ही फायट करपाक जाय तो मागीर बीजेपीचो सुपर पावर थंयसर बी सेंट्रल गव्हर्मेंट आसूं ना हांगाली बीजेपी आसूं ना कर्नाटकाची बीजेपी आसूं ना महाराष्ट्राची बीजेपी आसूं आमकां ह्या चारूय शक्तीं कडेन आमकां फायट करपाक जाय कित्याक हो विशय फक्त कळसा बंडुराचोच ना आयज वाळवट नदी आसा थंयसरूय बिर्डी डॅम येता आनी थंयसरूय तोच इफेक्ट आमच्या थंयचेर पडटलो सो सगळ्या सायडीन दोनूय स्टेटी जे आसा पळय ते गोंयचेर अटॅक करीत आसा आनी हेका लागून आमी गोंयकारांक अवेअरनेस क्रिएट करपाक जाय आनी हे अशें न्हू की आतां सीएफएमएम मुवमेंट इज नॉट ओन्ली अबाउट म्हादय हितून म्हादय एक विशय आसा पूण बाकीचे आमचे न्हंयो आसा आमचे वॉटर बॉडीज आसा हे सगळ्याचें रक्षण करपाक वॉटर आमी ज्युडिशरी कशें यूज करतले हें आमचें आसा सो इट्स अ हॉलिस्टीक अप्रोच जो आसा पळय हो अप्रोच घेवन आमी वयतले सो दॅट लोकांक अवेअरनेस जावपाक जाय उदकाचे म्हादयचे गोंयच्या प्रत्येक वॉटर बॉडीचे आनी हे सरकाराच्या कारस्थानाचे बॅटलाचेर विश्वास ना लीगल बॅटल जातले तितून कित्याक आमी काय आमचो काय एडवोकेट भितर ना सो आमी तेतून कितें जातलें तें सुप्रीम कोर्ट थारयतलो पूण आमच्या सायडीन आमी कितें करपाक शकता फक्त अवेअरनेस करपाक शकता लोकांक जागृताय करपाक शकता लोकांक जागे करपाक शकता ते आमी आमच्या सायडीन म्हाका एकूच सांग टायम एंड अगेन तुमची पदयात्रा ते सेव म्हादय सेव गोवा ते आपणाचे करता त्याच्यान आमी एक सायडीन तामणकरी आसा तुका आमी फाटीं विचारलेले I don't know why you are still not trying to come together. तो पळय तामणकरान देखून स्टेटमेंट केलो आपूण रेडी आहा ताचें इंटरव्हेन्शन पेटिशन आहा थिंगा तो आपणा कडेन कितें डॉक्युमेंट्स कितें एविडन्स जाल्यार आपणाक दी आपणाक फायट करपाक बऱ्याक पडटलें बिकॉज ही सेज ताचें इंटरव्हेन्शन पेटिशन वॉच डॉग तूं एकठांय कित्याक जायना म्हाका तूं तें तामणकरान जेन्ना पेटिशन घातलें जेन्ना तेणी प्रेस घेतली तेन्ना तेणी आमकां कॉल करून सांगलें आनी जे कोण पेटिशन घालताले जे कोण लिगल बॅटलान वयतले आमी तेंच्या वांगडा आसात आमी तेंचे काय दुस्मान न्हू तामणकराक ऑलरेडी मेळ्ळो आसा आमच्या फोनार तेजेर डिस्कशन जाल्लें आसा हेच्याय पयलीं आमी हांगा ऑफिसान बसून डिस्कशन केल्लें आसा सो हेतून कितें आसा पळय तो लिगल केला पळय तो आपल्या सायडीनच्यान तो लिगल केला तेका आमी 100% तेका तेंको दिता जाल्यार 100% आमी तेच्या वांगडा आमी तेच्या अगेन्स्ट आमकां कांय ना आमचो जो मुवमेंट आसा पळय हो मुवमेंट आसा लोकांक जागो करपाचो कित्याक गोंयकार आजून मेरेन न्हिदलेले आसा रियलिटी आनी आमी एक्सेप्ट करपाक जाय जो न्हिदला त्या गोंयकाराक उठोवपाक आमची पदयात्रा आसा आनी त्या न्हिदलेल्या गोंयकाराक उठोवपाची समज आतां न्हिदलो फाटीं तुमी वोट मागूंक गेले तेन्ना जागे आहले ते खंयचे कितें आहा खंयचेय रेव्होल्युशन खंयचेय कितें आसा आयज जर आमी इंडिया भारत स्वतंत्राचे जर 1857 पयलीं जाल्यार 90 वर्सां भारत स्वतंत्र जालो तें डजंट मीन की 1857
57 गेले म्हणून 60 तो भारत हे जालो स्वतंत्र जालो तशें ना. गोंयची मुक्ती तशी खंयच्यान ना खंयच्यानी सुरवात करची पडटली आनी ती सुरवात आमी केल्या. अशें धरून नाका आयजूच आमी उलो मारतले आनी फाल्यांच लोक जाले जाल्यार कंटिन्युअस प्रोसेस भितर हार्डवर्क आसा आनी हार्डवर्क कोण करीत मनोज या तुमच्या कोलाकूय हे काढलेले यात्रा काढलेली कोल बंद झालो आजून डबल ट्रॅकिंग बंद जावना तिका सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हा डबल ट्रॅकिंग बंद करपाचें म्हणून आनी तिका सुप्रीम कोर्टान ही केस हा सो कांय मुवमेंट ना. सो तुमी आतां ते कोलाचेर सोडून दिला सो तुमी लोकांक बेस्ट आमी सोडून दिवंक ना. हांवें जेन्ना आतां कोलाचो इश्यू कित्याक जाता जेन्ना थंयसर लोक वयता जेन्ना कोलाचो मुवमेंट जाता लोक ते आडयता तितून आरजीचे भुरगे आसता पूण आमी ते आरजी टी-शर्टां घालून वचना. लोक एज अ विलेजर म्हणून वयता. आमचें काम आसा लोकांक जागृती करपाक. आमकां थंयसर पॉलिटिकल मायलेज घेवपाची ना. आमकां ते लोकांक विशय कळपाक सो दॅट लोक आपापली फायट बॅटल करपाक जाय. एवरी टायम रेव्होल्युशनरी गोवन्स वयतना खंयचो तरी पॉलिटिकल लिडर वयतलो आनी तुमकां साल्वार करतले जावपाक जायना. दॅट इज वॉट वी बिलीव इन. आमकां जाय प्रत्येक लोकांक पावर दिल्ली. आमकां जाय प्रत्येक लोकांक कळपाक की बाबा हो तुमचो विशय आसा आनी तुमी हेका लागून झगडपाक जाय. एवरी टायम पॉलिटिकल पार्टी येतली आनी गोंय वाटतली हें केन्ना जावंक शकना न्हू. ओके आता दुसरो इशू म्हणटा पळय ते फाटल्या दिसांनी तुमचो एक फॉर्मर जो आरजीचा मेंबर गौरीश्वर म्हणटा ताणें स्टेटमेंट केली. तेज्या हेतूंतल्यान तुमच्या एक प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली. प्रेस कॉन्फरन्स ते दिता पूण मनोज येयना आनी 15-20 दीस जाले मनोजाची खबरच ना. जस्ट रिप्लाय कितें एक्झॅक्टली कितें एलिगेशन आहा तुजेर तूं येवच्या तुज्या दुसरे येता कितें एक्झॅक्टली आमकां काय सोडपाक भितर दुसरे येवपाची हे ना. जे तेजे वांगडी आसा तो शिरोड्यान तेणी काम केल्लें. शिरोड्या तर त्या ग्रुपान तो आसलो जेन्ना शिरोड्या काम चालू जाल्लें तेन्ना तो भितर आसलो. सो त्या भुरग्यांनी आपलो एक्सपिरियन्स कितें जाला तो सांगला. सो तेतून म्हाका तरी दिसना कितें चूक आहा म्हणून त्या भुरग्यांनी रिएलिटी जी आहा ती फुड्यान दवरलेली आहा. आनी दुसरो क्वेश्चन येयलो म्हाजो कित्याक तेणी जे इंटरव्यून सांगला नाल्यार कितें घेतला ना जाल्यार कितें आपल्या कडेन आसा म्हटलां की आजून काय कोणें प्रूव करूंक ना. हेच्या पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम आरएसएस नॉर्थान गेले की आमी सावथान नॉर्थान गेले की आमी चर्च फंडेड हें सगळें चलता. आजून पर्यंत कोणा कडेन कसलोच प्रूफ ना कोणें फुड्यान हाडून दवरूंक ना. आनी आमी सदांच लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्साचेर ना लायव्ह व्हिडिओन सुद्दां मागतात आनी मिटिंगेक सुद्दां म्हणटा की तुमी हाडून लोकां फुड्यान प्रूफ दवरा. कोणाय कडेन कितें प्रूफ आसा तो आनी झाकून दवरूं नाका की बाबा आमी आतां काडटले मागीर काडटले. तुमी काडा प्रूफ सगळ्या लोकां फुड्यान दवरा. लोकांक डिसायड करूं दी की बाबा हो प्रूफ सारको आसा ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स वांगडा रावपाक जाय नाका रेव्होल्युशनरी गोवन्स सोडपाक जाय मास रिजायन करपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो प्रूफ आयकून जॉयन जावपाक जाय. दॅट पीपल वील डिसायड. तें आमी सांगपाक शकना पूण तो प्रूफ आजून मेरेन काय येवंक ना. सो हेजेर चड उलोवन काय अर्थ ना म्हाका तरी दिसता. प्रूव करचो म्हणटा तो प्रूव करचो म्हणटा तो तेणें कोणें प्रूव करचो कोणें हांव म्हणटा कोणें फाल्यां जर प्रेसा कडेन सुद्दां जर कोणें हाडून दिलें जाल्यार प्रेसा कडेन हांव मागता की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घ्या आमी कव्हर करता. आमकां काय प्रॉब्लेम. मात्र तुमचेच एलिगेशन करता आमी करना. हय फाल्यां एलिगेशन्स करपाक खूब जाण आसता. एलिगेशनाय जायत आसता. जेन्ना एक पार्टी ग्रो जाता एक पार्टी स्ट्रॉंग जाता तेन्ना एलिगेशन जातात आनी एलिगेशन जायत रावतली. दीस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स न्हू खंयच्याय ऑर्गनायझेशनचो जेन्ना व्हडले जाता तेन्ना हें चलता. सो कोण एलिगेशन करता एलिगेशनाचो म्हणून तो वर्ड एलिगेशन आसा तो प्रूफ न्हू. दॅट इज नॉट अ फॅक्ट. सो फॅक्ट कितें आहा जाल्यार प्रूफ दवरपाक जाय. पळय फेस टू फेस अशे 1000 लोक आमचेर एलिगेशन तुमचोच न्हू. पळय जेन्ना एक मनीस तू रेडी आहा फेस टू फेस रेडी आहा फेस करपाक. आमी प्रेस सगळे कव्हर करता रे. तू face to face ready आहा? करपाक हांव फाल्यां एक मनीस आरबी सोडटा आनी तो म्हणटा की म्हाज्या वांगडा फेस टू फेस वचून उलयता नाल्यार आनी कितें करता म्हाजे कडेन प्रूफ आसा जाल्यार हांव इतलेंच मागता की तेणें प्रूफ आसा ते मांडचे. आतां फंडिंगाचो विशय जाला. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी इलेक्शन कमिशनाक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आसा. आमी जे रिटर्न्स फायल करपाक जाय जे रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक जाय ते सगळें करता. थर्ड पार्टी ऑडिटर येता आनी ते ऑडिट करता. ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ट्रेजरर नाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो ऑडिटर ऑडिट करिना. थर्ड पार्टी ऑडिट करता आनी ते ऑडिटर जावन ते ECI वयता. सो फाल्यां कितें जर आमचेर कारवाय करपाक जाय आमी कितें रॉंग केला कितें केला जाल्यार ECI करतली आनी आमकां पार्टी आसा पळय ती आमची बंद करतली. You are not answering our question. तुम्ही रेडी आहा डिबेट करपाक आमी कितें डिबेट करतले जेन्ना एक मनीस बेस्ट ऑफ फेक एलिगेशन तो तुमचोच मरे बाबा. वॉटेवर फाल्यां आमचो म्हणल्यार जेन्ना आमचो सोडलो म्हणल्यार तो आमचो उरोंक ना तेणी ऑफिशियल रिजायन केला. 1 ऑक्टोबराक तू ताका रिप्लाय दिली. तो कितें रिप्लाय दिली ताका फेस टू फेस. कितें म्हणून रिप्लाय तेका फेस टू फेस तेणे मिडिया कडेन घेतला. हांव मिडियाक सांगता की बाबा कोणें आसा तो प्रूफ दवरचो आमकां काय टेन्शन ना. क्वेश्चन डायवर्ट तुम्ही
म्हणलें भाई आतां तुमची रेजिस्टर्ड जावन हें जालां सगळें हें ट्रान्सपरंट आहा म्हणून तो कितें उलयता पळय तें बिफोर तुमी रेजिस्टर जावच्या आदींचें उलयता बिफोर रेजिग्नेशन मेंबर तूं ना ती पार्टी रेजिस्टर जावच्या आदलें उलयता तो पार्टी रेजिस्टर जावच्या उपरांत उलयना कितें जालें पळय तो हें म्हणटा पळय फायंडींग तो म्हणटा पळय की आदी जालेली म्हणटा ती तो उलयता तें तो पयलीं प्रूफ दाखोवन न्ही जाल्यार कोणूय कितेंय म्हणटलो आनी आमी सगळ्यांक वचोन आन्सर करीत रावतले पळय इतलो आमकां टायम ना सद्या कोणें आमी प्रूफ करचो प्रूफ केल्या उपरांत आमी आन्सर करता की बाबा हेचेर कितें हे रियल आसा काय फेक आसा पळय तें आमी तेन्ना प्रूफ दवरून कोणी न्हू तुमच्या रेजिग्नेशन जालें न्हू त्याच्याकडे प्रूफ मागा न्हू प्रूफ मागा मरे सांगता तुमी आयकतले हांव आयकोना ताका लागून सांगता हांव आयकोना हांव काय तुमच्या आर्जीचो मेंबर न्हू तो आसलोलो सोडच्या पयलो तो आर्जी मेंबर आसलोलो सो आर्जीन कितें जालां ताका खबर आसतली सो तो तुमचें एलिगेशन भितरलें सांगता हे गोंयचे भितरलीं कामां भायलीं सांगना तो सो गोंयची भितरली तुका आनी ताका खबर आसतली जेन्ना एकटो मनीस एकटो न्हू तुका उगे मरे फाल्यां एक जर मेंबर जर आर्जीचेर रागार जावन ना कितें ताका वायट दिसलें म्हणून जेन्ना तो भायर सरता तो एलिगेशन जर करता तेणी ती प्रूव करची आनी तो परतो आमचो तो आतां आमचो उरलेलो ना तो आमकां सोडून गेल्लो आसा कोण तो सोडून गेला? कोणूय ना कोणूय खंयचोय मेंबर हेच्या पयलीं कितलेशेच मेंबर गेल्ले आसा फाल्यां जर कोण एलिगेशन्स करता तेका आमी इतलेंच रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी ते प्रूव करचे आनी हांव तुमच्याय कडेन मागता की फाल्यां जेन्ना कोण आर्जीचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी कितलेशेच फाल्यां येतलो आपणाक टिकेट मेळोंक ना हें मेळोंक ना तें मेळोंक ना म्हणून घेत रावतलो हांव तुमच्या कडेन इतलेंच मागता हेचो प्रेस की तुमी डायरेक्ट तेंच्या कडेन प्रूफ मागा कित्याक हेच्या पयलीं आर्जीचेर कितलीशीच एलिगेशन जाल्या पूण आजून मेरेन कोणें प्रूफ हाडून दवरूंक ना मदच त्याने सांगला तुका फकत नाव म्हणून दी आपूण प्रूफ करता तूं ना म्हणटा आमी ना म्हणटात न्हू आमी ना म्हणटात आमी आमकां हय म्हणपाक काय हेच ना हितून काय व्हडलें ना आमचें कितें आहा पळय तें आमी सांगलेलें आहा वी आर व्हेरी मच ट्रान्सपरंट ना पण हांव एक सांगता गोंयच्या घरान समज तो झगड्यान आमी प्रूफ करो तुमकडे तुमी मिडिया कडेन गेला न्हू आमच्या कडेन येवंक ना सो ताका लागून हांव तो मिडिया कडेन गेला सो मिडिया फुडें दवरून तेका मिडिया फुडें सांगता म्हाका हांव तेंच सांगता तुका फाल्यां पळय कळ्ळें ना एलिगेशन जायत आसता दॅट डजंट मीन की आमी सगळें आमी चोरूंक ना जाल्यार आमी चोरूंक ना म्हणून आमकां प्रूव करपाक जाय आमी चोरला म्हणून कोणाक तें प्रूव करचें आमी चोरला म्हणून प्रूव करनी आमी मागीर सांगता आमी चोरला आमी कांयच म्हणना हांव तुका तें म्हणला तें विचारलें ओके ओके